मदीं मदीं पडपी आडवेळ्या पावसाक लागून कांद्याच्या पिकावळीचेर परिणाम जाल्लो। फाटल्या सप्तकात कांदो 80 रुपया किलोचेर आशिल्लो। सगळ्यांच्या दोळ्यांत दुकां हाडपी कांदो आतां सवाय जावपाची चिन्नां आसात। कांद्याचे दर 10 रुपयांनी देंवल्यात अशें विक्रेते सांगतात। दिवाळे मेरेन आनीकूय कांद्याचे मोल देंवतले अशे संकेत विक्रेत्या कडल्यान मेळ्ळ्यात। कल 80 आयज 60-70 म्हणजे कितले रुपये देंवले कांदे? 10 रुपये कमी जाले। आता कित्याक लागून देंवले अचानक? नवे कांदे सुरवात जाल्या म्हणून। आणि आता कितें दिवाळे कडेन बी कांदे वाडपाची शक्यता आसा? सेकंड वाडले सगळें कमी जावपाचें आसा। कांदो नवीन बाजारात आयलो म्हणजे ऑटोमॅटीक कमी जाता ना। कितले पर्यंत जाल्ले? 80 पर्यंत जाले। चवथी गेले 30 जाले। मागीर 10,000 रुपये वाडत गेले। आता मातशी दिवाळी येयला मातशे 10,000 रुपये कमी जाले। म्हणजे आता बरे क्वॉलिटीचो कांदो कसो आसा? बरे क्वॉलिटी 70 मातशी नवे कांदे येयले पळय 60 म्हणजे 40 50 बी आसता। दिवाळे कडेन मातसो कांदो सवाय जावपाची आशा आसा। फाटल्या कांय दिसांच्यान दोळ्यान दुकां हाडपी कांदो आतां सवाय जावपाची चिन्नां आसा। काल मेरेन 80 रुपया किलो ह्या मोलान विकपी कांदो आतां 10 रुपयांनी कमी जाला। आयज मंगळारा दिवचलच्या बाजारात बऱ्या प्रतीचो कांदो 70 रुपया किलो ह्या मोलान विकताले। चवथी मेरेन कांद्याचे दर स्थिर आशिल्ले, मात ताचे उपरांत हळूहळू कांद्याचे मोल वाडत गेले। काल सोमारा मेरेन बऱ्या प्रतीचो कांदो 80 रुपया किलो ह्या मोलान विकताले, मात आतां कांदो सवाय जाल्ल्यान गृहिणींच्या तोंडाचेर मातसो हांसो पाकला। मेळिल्ले खबरे प्रमाण ह्या वर्सा उत्पादीत जाल्लो नवीन कांदो बाजारात आयिल्ल्यान कांद्याचे मोल देंवल्यात अशें कळटा। फुडल्या सप्तका भितर कांद्याचे मोल आनीकूय देंवतले अशे संकेत कांय विक्रेत्यांनी दिले। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत।